नमस्कार पोळे प्राइम खबरो। सरकारी मराठी अकादमीची अधिसूचवणी 8 दिवसात रिजनल प्लानाचेर समिती सप्टेंबरात इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डात 2 महिन्यात नवे भूई संपादन सध्या बंद मुख्यमंत्र्याच्यो घोषणा। मेडिकलाच्या लॅबांतले दलालाक प्रुडंटान एक्सपोज करून जाली 24 वरां कसलीच कारवाय ना। भलायकी मंत्री म्हणटा सकल्यांचेर नजर उरना। भ्रष्टाचार मुक्तीच्या घोषणाक वारेंच ना। ब्लॅकमेलिंग आणि पैसे करपी एक्टिविस्ट एनजीओचो सरकार करतलो बंदोबस्त। हाडटले खासा कायदो। बनावट एक्टिविस्टांचो करतले पंचनामो। मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। पुलिशेक अजून वेदश्री केशीत आपलोच पीएसआय मेळना। कोर्टान काढला आरोपी आड अजामीनपात्र अटक वॉरंट। मडगांव पोलिसांनी काढली लुकआउट नोटीस। स्वर्ण जयंती विमो येवजण वडयले बंद। दुयेंतीक बाप्पाय ना पुडवेय ना। भलायकी मंत्र्याक उजरायलो। मंत्री म्हणटा आठवड्याभरात टेंडर। येवजण केन्ना सुरू जातली खबर ना। आणि जितुरायाक भांगरा पदक। गगन नारंगाक रुपया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्साक भारताक शूटिंग आणि वेट लिफ्टिंगात भांगरा पदकां। बॅडमिंटन आणि टेबल टेनिसात निराशा। खबरो विस्तारान। सरकारी मराठी अकादमीची अधिसूचवणी 8 दिसां भितर काडटले। केंद्रान नवो भूई संपादन कायदो बदल मेरेन सरकार नवी जमीन घेवचो ना। फुडले 2 महिन्यात इलेक्ट्रॉनिक रेशन कार्डा खातीर लोकांचो बायोमेट्रिक डाटा घेवंक सुरवात करतले। फाटली 2.5 वर्सां केंद्रान आपल्याक पिडलो। काम करूंक दिलें ना म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो। नगर नियोजन, विजिलन्स आनी राजभास खात्याच्या मागण्याचे चर्चेचेर तो उलयतालो। दाबोळी विमानतळाचे नवे टर्मिनलाचो डिझायन आनी काम सारकें जाल्लें ना। रिजनल प्लानाचेर सप्टेंबरात समिती करता म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयला। This regional plan should come as soon as possible. मिस्टर पृथ्वीराज तसो मनीस आहा त्यांच्या जाग्यार आनी कोण डेप्युटेशन हाडी जाल्यार कितें जातलें ना जाल्यार कांय चिंतीत जावपा ना। टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग RP 2021 हो अत्यंत गरजेचो, पण हो बेगींतल्या बेगीन येवपाची खूब गरज आसा। सभागृहाची ल्हानशी कमिटी टू स्टार्ट फंक्शनिंग आफ्टर 15 सप्टेंबर अशी करता, सो दॅट तांचे कडेन चर्चा म्हणून ज्यो आयडिया एक 10-11 जाणांच्यो त्यो तांचे कडेन पावोवन I will take back response and then proceed with it. आणि आता नवीन कायद्या प्रमाणे लँड एक्विजिशन करप हें विसरा। सध्या चालू आहा ते पोन्ने लँड एक्विजिशन सोंपोवप चालू आहा। आनी 3-4 म्हयन्यान लँड एक्विजिशन हो विशयूच उरचो ना अनलेस द सेंट्रल गव्हर्मेंट अमेंड्स इट। की काँग्रेसचे सेंट्रल गव्हर्मेंट आशिल्ले पळय ते व्हर्च्युअली हात धुवन म्हज्या फाटीक लागलेले फर्स्ट 2 years. दे वेर क्रिएटिंग प्रॉब्लेम्स आफ्टर प्रॉब्लेम्स। मायनीचो जालोच, कायतूचो प्रॉब्लेम, मायनीचो प्रॉब्लेम। म्हजो सेक्रेटरी ट्रान्सफर केलो, हे वताले हांचे कोंट्री धांवतात थंय पिनी मारताले तांकां। मराठी अकॅडमी आमी स्थापन करण्याकरता ऑलरेडी कारवाई केली, म्हणून टेम्पररी 379 स्क्वेअर मीटर जागा जुनं बांबोळीचं जे गायनेक डिपार्टमेंट होतं, ज्या जागेवर नंतर गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट आलेलं आहे, त्याचा जो भाग आम्ही घेतलेला आहे ताब्यात, त्या भागापैकी 379 स्क्वेअर रायबंदर 379 स्क्वेअर मीटर जागा आज त्याची। आणि पुढच्या 8 दिवसात अकॅडमीची एक्झिक्युटिव्ह घोषणाही होईल। पण मराठीचेर अन्याय जावंक दिवचो ना हाची झगडी हांव गरज पडल्यार कोंकणीन करतलो। सॉरी, दाबोळी इज अ इशू विच इज विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट। वी आर ट्रायंग टू गेट द एअरपोर्ट सारको जावंक ना, गजाल बरी आहा। प्रॉबेबली द कॉन्ट्रॅक्टर रॅन अवे, आय थिंक। कॉन्ट्रॅक्टराक तो कोण ऑर्डर दिला तो चर्चिला हरकत आसूंक जाय। मेडिकलांतले न्यूरोलॉजी लॅबांतल्यान पेशंटांक भायल्या भायर प्रायवेटांत टेस्टी करूंक लावपी दलाल लॅब एसिस्टंटाक प्रुडंटान रेड हँडेड एक्सपोज करून 24 वरां जालीं। भलायकी खातें कारवायेची जाग माग करिना। भलायकी मंत्री मेडिकल सुप्रिटेंडंटानूय स्टिंग ऑपरेशन पळयलां। लॅब एसिस्टंट आपल्या तोंडान आपली कर्म उलयला। कर्म करतना ताका पळयला। भलायकी मंत्री म्हणटा मेडिकलाचे हजारांनी कर्मचाऱ्यांचेर तो नजर दवरूंक शकना।
काँग्रेसीन विषय विधानसभेत काढलो, मात भ्रष्टाचाराचेर झिरो टॉलरन्साच्या मुख्यमंत्र्याच्या घोशणाक वारेंच ना. तुमकां लक्षात येतलें की जे कोण करप्ट आहा पळय, सप्टेंबर पर्यंत बरेच जाण घरा वतले, हे लक्षात धरा. हांव वगैरे वचना, खरेंच सांगता. आय एम पर्सनली मॉनिटरींग अँड बाय सप्टेंबर आय विल सी दॅट दोज हू आर करप्ट नन ऑफ देम विल सर्वाय. आनी कृपा करून 40 जाणांक हांव साश्टांग नमस्कार, 39 जाणांक साश्टांग नमस्कार घालता. म्हजेर करप्ट मनशाक वाचोवपाक प्रेशर घालपाक येवं नाका. हांव ह्या कानान आयकतलो, त्या कानांच्यान सोडून दितलो. हांव स्ट्रेट सांगता, कसोच सोडचो ना. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा करप्शन करतल्यांक सोडचो ना. पूण जीएमसीच्या न्यूरोलॉजी लॅबांतलो हो लॅब असिस्टंट प्रायव्हेट हॉस्पिटलांची दलाली करून सरकाराक आनी गरीब पेशंटांक सुसेगात लुटता. प्रुडंटान ताची कर्मां ताच्याच तोंडान स्टिंग ऑपरेशनांत एक्सपोज केली. रिपोर्ट चॅनलाचेर येवन 24 वरां जाली. पूण दलाली करपी लॅब असिस्टंटाक कोणेच एखादे सरकारी अधिकाऱ्यान अजून कितें विचारना काय म्हूण दुबाव. सगळ्याक सामसूम. काँग्रेसीन हो विषय विधानसभेतूय काढलो. आज टीव्हीचेर प्रुडंटान एक स्कॅम केला ब्लडाचे. तितून आय थिंक मिनिस्टरान पासून जबाब दिल्या. हांव कोणाकूच हें करूना, जबाब दिल्या की आपल्याच्यान हें करूंक जायना म्हणून, की देर इज नो टायम, आय कॅनॉट गो आफ्टर एवरीथिंग म्हणून. इज गिवन ए रिप्लाय. आय थिंक दीस टायप ऑफ कंप्लेन्स एज स्पीकर शूड पब्लीक ग्रीवन्सीस सेलान डायरेक्ट काडपा जाय. ब्लड एक्झामिनेशन स्कॅम आज टीव्हीचेर. So that's part 2 केल तेणी. They have taken a sting operation second time. जीएमसीत सरकारी पगार खावन सरकाराकच लुटपी ह्या लॅब असिस्टंटाची कर्मां खुद्द भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान प्रुडंटाचेर पळयल्यात. सरकाराक आनी पेशंटाक लुटपाची गजाल लॅब असिस्टंटाच्या तोंडांतल्यान आयकूनय कोणूच ताका विचारिना. हांवें पळयलां तें. आय विल फायंड आउट हू इज द पर्सन आनी वी आर टू टेक इनिशिएट एक्शन. जो खाता थंयच घाण करता, he deserves punishment. He or she, however strong he may be, however influential he may be, तेजेर बडी बसूंक जाय. हांव पळयता, आय वॉज डिसअपॉयंटेड जीएमसी ही गजाल. पूण कांट हेल्प न्ही. 4000 लोक आसात, 4000 प्रकारचे मेंदू आसात. समजा अखेर इट इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ द सोसायटी. जीएमसीतल्या या दलालाची कर्मां भलायकी मंत्र्यान प्रुडंटाचेर जशी पळयल्यात तशी मेडिकलाचे सुप्रिटेंडंट सुनंदा आमोणकारानय पळयल्यात. मात सगळ्याच्या तोंडाक कुलप. पूण ते लॅब असिस्टंटाचेर एक्शन कितें केली काय विचारल्यार सांगता स्टिंग ऑपरेशनाची सीडी हाडून दिल्यार आपूण परत रिपोर्ट पळोवन कितें तें पळयता. काँग्रेस म्हणटा पार्सेकाराचे भलायकी खातें काडून घेयात. हॉस्पिटलांतले जे स्टाफ आसा, कोणाचे आशिर्वाद इतले गट्स केन्नाच दाखोवचे ना ते. कारण हे तर ल्हान मोहरे जे स्टाफ असतात ते कोणाचे आशिर्वाद असल्या शिवाय असले इतले गट्साचेर असले काम करचे नात. सो काँग्रेस पार्टी डिमांड करता की एक तर मुख्यमंत्र्यान स्वता लक्ष घालचे ह्या खात्यान आनी हेल्थ डिपार्टमेंटाचे स्वास्थ्य बिघडलेले आसा ते परत जाग्यार हाडचे. ना जर जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटाचो मंत्री आसा ताजे कडल्यान पोर्टफोलिओ काडून कोण तरी सक्षम आशिल्लो मनशाक पोर्टफोलिओ दिवचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ब्लॅकमेल करून पयशे करपाक केशी घालपी एक्टिविस्टांचो सरकार कायदो करून बंदोबस्त करतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. खरेंच बरो वावर करपी आनी कांय एनजीओ आनी एक्टिविस्ट आसात. मात कांय मिडिया पब्लिसिटी घेवन पयसो करपाक केशी घालून ब्लॅकमेल करपी आदोगाद आनी सरकारी कर्मचाऱ्यां सारकेले लोक आसात. तांचो पंचनामो करून नाडयो आवयतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. प्रमोद सावंतान असल्या एनजीओक पयसो खंयच्यान येता काय म्हणून विशय काडिल्लो. Fear and anxiety in the mind of law-abiding citizen of Goa due to the false complaint at police, also the various other forum made by the some people and so-called NGOs with the malafide intentions, either the blackmail or to grab the money. The steps government intend to take to control this means. फॉरेन फंडिंग कितलेशाच एनजीओंक फॉरेन फंडिंग येता. इवन दो गोंयान खरोखरूच ताजो गव्हर्मेंटाचो कितें तरी तेजेर कंट्रोल आसा काय कितें काय ते फॉरेन फंडिंग घेवन हांगासर लोकांक परत ट्रॅप करपाचो जो प्रयत्न करता हो गव्हर्मेंटान सांगचो. तुवें ताका फॉरेन फंडिंग म्हणलें. ते फॉरेन फंडिंग तांकां गरजूच ना. दे फंड देमसेल्फ बाय दीस एक्टिविटीज. आतां उदाहरण हांव पळयतालो, हाज्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें कितें तरी करचें पडटलें ताका. तो काशिनाथ शेट्ये म्हणून एक आहा व्यक्ती. Government servant, if he goes to any court,
we will come with legislation, not during this assembly, after discussing with people that spurious and litigant by nature habit. काही जण SMS धाडटा, अत्यंत बदनामीकारक SMS असता. एक लॉयर आसा फामाद, म्हाका नांव घेवन बेटे म्हज्या तोंडान विटाळ हाडपाचो ना. केवळ एखादी गजाल मनशाक अडचणीन हाडपाक कायद्याचो दुरुपयोग करणारे जे लोक आसा तांच्या विरुद्ध सरकार कायद्यानूच कारवाई करतले आनी ताज्या खातीर लागणारी योग्य ते लेजिस्लेशन फुडल्या असेंब्ली पयलीं येतले. इतले तुका हांव प्रॉमीस दिता. ह्या लोकांक खरें म्हणजे हांची इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आनी हांव करतलो. कोणे कितले फ्लॅट घेतल्या पळय, खंयच्या बिल्डराक ब्लॅकमेल करून आनी खंयच्या केशींनी ते भिवन पळून गेले, सगळ्यांकूच बदनाम करप बरोबर न्हय. आसात ते दोग तीग जाण, दोग चौग जाण आसा, जेन्युइन आसा त्यो तांच्यांनी जरूर करच्यो. घेऊ एक विराम.